आनी सदां मिसाक वेताल्या आमी इतली मिसाक वेताल्यांगी आमकां 100% अटेंडन्साक प्राइज मेळटालें. सदावत आत्तूर फेस्ताक कंतरांची कॅसेट्स काणगोंची तित्त कॅसेट्स आमगेर नेक्स्ट आत्तूर फेस्त येता काले जाल्यार आमकां ट्रेनिंगाक तें कोडयाळे जे आसलें ते आमकां तितले एक सवलत नातल्यो. हांव ल्हान आसतना कशें म्हळ्यार एक ल्हानशी पेन्सिल भायर पडल्यार सांगता बापा तुज्या अजापाच्या रितीर म्हाका पेन्सिल पाटी दी म्हणून. त्या वर्सा कुंभार मेळोंक वेट करचें एक जे जुकाळ जावन येता म्हणून आनी एक जालें म्हळ्यार म्हाका कोयराक जॉयन जावी येता. सो ताणें म्हाका गेल्ले बरीत तांणी चिंतलें म्हळ्यार ल्हानशें सो तांणी सांगलें तूं खंयचें म्हणली कंतार सिंग कर म्हण. हांव अजापार पडलें अरे म्हाका सिंगींग गोत्तू ना न्ही म्हणून शिकोंक म्हाका जाय बट म्हाका एक प्रॉपर संदर्भ मेळना. सो थोडे फावटी मम्मीन सांगता कितलें सिंग करतोय गो तुके कोण मेळटा कोण ना मेळ्ळो दावानांतल्यान जुयो जुयो जेजू बाळा मोरये पासलेन तूं ह्या वेळा तुवें घालें म्हाका इंटरव्यू हें काणगो नाय ऑडिशन ताका ताणें म्हळें तूं सायबीन तूं सेलिब्रिटी न्ही गल्फायजांनी विन जालें तुका हांवें कशें ऑडिशन म्हणून. ऑलविंदान ती सर आसले तांणी आमकां 3 वर्सां शिकयलां. आसतना सरांनी सर कालें गो तुजें काल बारी एक्टींग काय म्हण सांगलें सरान. म्हाका उडास आसा ल्हान आसतना कोणीय एक अवकाश दिता कोणी एक आपयता म्हणून राखून आसली तें फील म्हाका गोत्ता गोंयार आन्ने कालें करूंक एक वाडे आन्ने कालें करूंक बट तुमकां गोत्तू ना तें तावन एक खंय टर्निंग पॉयंट येता म्हणून आतां म्हाकाच म्हजो टर्निंग पॉयंट म्हजें गोंयार.